यहाँ पर मैंने ऑर्डर किया है, हमने ऑर्डर किया है जॅकेट पोटॅटो विथ सॅलड. त्यांना मग कळटेले वरून दाखवता दुसऱ्या जाग्यार दुसरे लोकेशन आहे ते. आता आम्ही सध्या थंय बिचीर या, फोटोग्राफी व्हिडिओ करूया. सारखे पोवन घेयात बिचीर आता कशें वचपाचें. ईस्ट कोट रोड आता हे फुडें एक रावंड अबाउट येतले आनी थंयसून आमी टर्न मारतले. खंयचे एक्झीट घेवप सारखे पोवन घेयात, तेन्ना तुमकां कळटलें कशें येवपाचें कशें वचपाचें आनी खंयचे बस नंबर घेवपाचे तेय तुमकां दाखयतलो. हांगासर पासून गाडी दवरपाक जाता तुमच्यान विकेंडान येयल्यार. फक्त टायम टेबल पळोवप, केन्ना दवरपाक शकता केन्ना दवरपाक शकना. हे पावले आमी रायस स्लीप. आता हे रायस स्लीप आं, आनी हे रावंड अबाउटसून हांव आतां मारता रायट टर्न. बरें सुंदर गांव आं. हे ब्युरी स्ट्रीट. स्पीड लिमिट मात फॉलो करूंक जाय आनी हांगासर घोडे हे सगळे दिश्टी पडटले तुमकां. रायस स्लीप यंग पीपल सेंटर हांगासर लेफ्टान आहा. स्ट्रेट वतले आमी. वेदर आयज एकदम खूब बरो आहा. 16 डिग्री 16 डिग्री टेम्परेचर आहा आयज. खूब दिसान आता हे भाशेन येयला उजवड आनी बरेचशे लोकेशन बरेचशे जागो तुमकां पळोवंक मेळटले. कोंकणी टीव्हीचेर व्हिडिओ शेअर करात, लोकांक दाखयात परदेस कशें दिसता ते. हांगासून 2 मिनटाची वाट. तुमकां सारकें कळपा जाय म्हणून व्हिडिओ वेवस्थीत दाखयता. आनी एक इम्पॉर्टंट म्हणजे कितें, जेन्ना बिजी टायमार आसता न्ही तेन्ना तुमकां गाडी पार्किंग जागो आसना. तेजे बी तुमकां हांवें शोध काडून दवरला की डिसअपॉयंट जावपा जायना म्हणून. कितें सगळे फॅमिली वांगडा येता लोक आनी मागीर जागो ना, पार्किंग अवेलेबल ना म्हणून मागीर कितें करता लोक परते वता. तर परते वचपाची कांय गरज ना. तुमकां दाखयता खंय पार्क करपाचें गाडी हो पळय. हांगासर आहा काय ना पळोवया. हे पळय हांगासर रोड मार्किंग ना, म्हणजे हांगासर तुमी गाडी दवरून मातशें चलत वयचें पडटलें तुमकां. पण हांगासर बी जागो ना न्ही, आनीक दाखयता दुसरे जागो आनी भरपूर आहात. फक्त शोध मात काडपा जाय. हांगा रायट सायडीन बी आहा पार्किंग, ते पेड पार्किंग. हे लेफ्ट सायडीन हिंगा या ते फ्री पार्किंग. आता हो पेट्रोल पंप दिसता न्ही, हांगासून सरळ वचपाचें. हे पळय स्ट्रेट वचपाचें. हांगा तुमकां फायर ब्रिगेड दिसतले लेफ्टान. थंय वचप न्हू, हे रायट मारप हांगासर. हांगासर गाडयो बिडयो धुवन काडपाक जाय जाल्यार कार वॉश आहा हांगासर. हांगासून रायट मारप आनी पावले तुमी बिचीर. पळय आं, रिझर्वेर रोड म्हणटा हे रोडाक. आतां पार्किंग खर्च कितलो हे सगळे तुम्ही व्यवस्थित पळोवन घेयात. फूल व्हिडिओ पळयल्यार तेन्ना कळटलें तुमकां. मागीर येळेर वचून पळोवया आमी. ते गोंयचे भशेन बीच न्हू, हे आर्टिफिशियल बीच आहे. लंडन नियरेस्ट बीच घालतले न्ही तुमी गुगलाचेर तर तुमकां हे बीच सजेस्ट करता. एक पार्किंग स्ट्रेट गेल्यार बी आहा आनी आमकां लेफ्टान वचपा जाय. हे पार्किंग हे पळय हांगासर स्ट्रेट गेल्यार तुमकां अलाउड ना थंय गाडी दवरपाक. ते फक्त हांगाचे मेंबर्स म्हणजे जे लोकल्स आहा न्ही तांकां लागून आहा. आनी लेफ्टान तुमी पबान बी वयतले हांगा लेफ्टान पार्किंग आहा. आज सगळे खाली आहा, पण विकेंडान तुमकां हिंगासर गाडी दवरपाक खूब डिफिकल्ट.
पेड मशीन हांगासर हा पळय पार्किंग करपाचें मशीन हांगासर हा. आता हे वर्साचे रेट किती आहा ते चेक करूया आमी. ते सगळे खाली आहा आता, पण विकेंडा येयल्या न्ही तुमकां अजिबात जागो मेळपाचें ना हांगासर. पळय मशीन अप टू 3 hours फ्री खंय. कोणाक फ्री ते हांगाचे जे रेजिडेंट्स आहा पळय तांकां, आनी आमकां 750 केला. गेल्या वर्सा 5.5 पावंड आसलेले. 3 वरांचे 5.5 पावंड आनी 3 वरां वयर दवरता न्ही. नॉर्मली सगळ्यांक चड टायम जाय पडटा म्हणून 750 आख्खे दीस भर दवरपाक शकता तुमी हांगासर. तर एक हांव कितें करता, हे भरता 750. हांव एप आहा म्हाजे कडेन, पळय एप आहा तेजे वयर पळय हे एप आहा. हिंगा डिटेल्स घालप आनी पार्क करप. पळयात 762. थिंगा एक रेट आहा, हांगा एक वेगळोच रेट आहा. आता पार्किंग आमी हांगासर दवरला गाडयो. तेवटेसून वचप. आता कशें येळेर कशें वचप ते दाखयता तुमकां. चला. आनी हांगा जर तुमकां पार्किंग जागो मेळोंक ना जाल्यार कितें करप तेय हांव तुमकां दाखयता. हांगा जर तुमकां पार्किंग जागो मेळोंक ना, गाडी खंय दवरप, डिसअपॉयंट जावपाचें न्हू. सगळे वेवस्था हांवें केल्ले आसा. कोंकणी टीव्ही पळयत रावा लास्ट पर्यंत, तेन्ना तुमकां कळटलें. व्हरून दाखयता दुसऱ्या जाग्यार, दुसरें लोकेशन आहा तें. आतां आमी सद्या थंय बिचीर या, फोटोग्राफी व्हिडिओ करया आनी व्हिडिओ शेअर करपाक विसरनाकात. चला. आनी हांगासर कोणाक डिजेबल आहा न्ही, तांकां म्हणजे चलोंक फिरोंक जायना पळय, तांकां लागून असले पार्किंग आहा. पण ताका लागून तुमकां स्पेशल बॅच जाय पडटा, ब्लू बॅच म्हणटा ताका. नाजाल्यार हांगासर दवरप न्हू गाडयो, तालाव पडटले. हे पळय असले बॅच, ब्लू बॅच आसता. हे पळय हांगा बरयला विलो स्टेशन बरयला पळय. हांगा कसले ट्रेन ब्रेन येयना, हे भुरग्यांचे भोंवपाचे ट्रेन हे, कन्फ्यूज जायनाकात. हांगा येवपाक तुमकां फक्त बस घेवचे पडटले. पळय हे पब आहा हिंगासर. हांगासर येयल्यार तुमकां फ्री पार्किंग आहा. पण कितें खावंक पिवंक जाय जाल्यार हिंगासर घेवप. जाय जाल्यार या आमी भितर रेस्टॉरंटान. आतां सद्या हांगासर पळोवया कितें आहा. कितें करपाक शकता कितें ना हे सगळे इन्स्ट्रक्शन हांगासर बरयल्ले आसा. फोटोग्राफी करपाक हे लोकेशन पळयात कितले बरें आहा. हे झाड पळया कितले बरें दिसता पळोवपाक, एकदम सिनेमॅटीक. हे पळय हांगासर 2 बीन दिसता. एक बीन पेटेक बोंडो पाडटा पळय तेंचे वेस्ट आहा पळय ते तितून घालप. बिदकां आहा तर हांकां तुमी कांय खावंक घालपाचें ना म्हणून अशें बरयलां इन्स्ट्रक्शन. हे बेंच हांगासर बसपाक बरें एकदम बरें दिसतले. फुडल्या म्हयन्यान हे झाडाक सगळे पानां बिनां येतले तेन्ना आनीक बरें ग्रीनरी दिसतले. हे पळया, हे म्हाजें फेवरेट लोकेशन. चोपाळ्याच्या भुरग्यांक
खेळपाक खूब वेवस्था आहा हांगासर. सिनेमॅटीक लुक्स पळय हांगासर. आनी येते दिसता न्ही ते टॉयलेट फॅसिलिटीज हांगासर आहा. तर ताका चिंता करनाका तुमी. थिंगा झाडान वचपाची गरज ना टॉयलेटीक. हांगासर हे टॉयलेट यूज करात. आनी हांगासर हे रेस्टॉरंट आसा. थंय वयता हांव च्या कॉफी घेता कितें मेळटा पळयता खावपाक. तो चाय कॉफ़ी के लिए यहाँ पर बंदोबस्त है. क्या है? तर यहाँ पर मैंने ऑर्डर किया है, हमने ऑर्डर किया है जैकेट पोटैटो विथ सैलड. खाना है, खाते हैं. कुछ और मिलेगा तो पॉसिबल नहीं. इतलेच न्ही, अशेच बरेंतले बरे व्हिडिओ पळोवपा लागून तुमी कोंकणी टी व्ही पळयात आनी लोकां कडेन शेअर करात. कोंकणी भाशेन इंटरनॅशनल व्हिडिओ करपी हे एकूच चॅनल कोंकणी टी व्ही. कोंकणी भाशेन उलोवपी हे एकूच चॅनल आसा कोंकणी टी व्ही. जो पर्यंत तुमी लोकां कडेन शेअर करना न्ही तो पर्यंत आमकां उमेद येना. जितले जाता तितले हे व्हिडिओ लोकां पर्यंत पावयात, कोंकणी उलयतले लोकां पर्यंत पावयात आनी असले सुंदर सुंदर जागो घरा बसून तुम्ही एन्जॉय करात. व्हडले टी व्ही जर तुमगेर आहा न्ही, स्मार्ट टी व्ही, कितें म्हटलें आयकलें? घरा कडेन तुमचे जर स्मार्ट टी व्ही आनी तुमी घरा कडेन बसून व्हडले टी व्हीचेर कोंकणी टी व्हीचो व्हिडिओ एन्जॉय करपाक शकता अल्ट्रा हाय डेफिनेशनाचेर. तर घरा कडेन बसात आनी असलो व्हिडिओ तुमी घरा कडेन एन्जॉय करात. आनी हो व्हिडिओ तुमी संवसाराचे खंयचे देशासून पळयता कमेंट सेक्शनान बरोवपाक विसरनाका. विसरचे पयलीं व्हिडिओक आतांच लायक मारा, मागीर तुमी विसरतले आनी मागीर कामां सगळे गडबडटले. आतां हे लोकेशन पळयात आनी व्हिडिओ एन्जॉय करा. तर पळयात कोंकणी टी व्ही आनी सबस्क्रायब करात. सबस्क्रायब. बस नंबर H13 नॉरवूड हिल्सून तुमकां मेळटले. पळय ट्रेन जे सांगतालो न्ही हांव तुमकां ते हे ट्रेन. हांगासर येवप, हांगासर लायन लागता थिंगा एरो दाखयल्ले आसा, लायन खंयसून लावप. आनी हे जेन्ना आतां भुरग्यांचे हॉलिडे स्टार्ट जातले पळय तेन्नाच चलता. हे वर्साचे 12 म्हयने आसना. जेन्ना गीम आसता पळय तेन्नाच आसता. हे मुद्दम येवन ट्राय करा. चड म्हारग काय ना, 2.5 ते 3 पावंड कितें टिकेट. ह्या टिकेटीची दाखयतलो तुमकां इन्फॉर्मेशन. हे जे व्हिडिओ हांवें ऑलरेडी केल्ले आसा हे सगळे तुमकां हांगासर म्हायती हांगासर तुमकां पळोवंक मेळटले. आनी जे फ्री पार्किंग आहा पळय ते हेवटेन लेफ्ट सायडीन. आतां भुरगे येता तांकां वचून मागीर तुमकां दाखयता. आतां सद्या टिकेट प्रायस ट्रेनीची हे आसा एडल्ट 3.5 पावंड, भुरग्यांचे 180. रिटर्न घेतल्यार 5 पावंड, भुरग्यांचे 2.5 पावंड. टायम आसता स्कूल हॉलिडेसान हे सर्वीस स्टार्ट आसता तेंचे, बाकी टायमाक हे बंद आसता. पयलीं एक फावटी चॅक करात. कितें रुल्स चेंज जायत आसता तेंचे, कायदो कितें कितें चेंज जायत उरता. बीच पळय सुंदर हांगासून. आनी ह्या रानांत लोक सुशेगाद भोंवत आहा. एकदम मजा येता. रायसनी क्रूज म्हणटा ह्या जाग्याक. हेचे सेपरेट व्हिडिओ हांव करतलो. फिल्मींग चालू आसा. खूब बेगीन तुमकां व्हिडिओ पळोवंक मेळटले. फूल इंग्लंड टूर आमी करपाचें आसा. तर व्हिडिओ पळयत रावात. बेल बटन दामपाक विसरनाका, तुमकां नोटिफिकेशन मेळटले. तर आजचे व्हिडिओ तुमकां कशे दिसले म्हाका कमेंट सेक्शनान कळयात. आनी तुमकां इंग्लंडाचे खंयचे जाग्यार वचपा जाय ते बी म्हाका सांगात. हांव सगळे कडेन भोंवपा आहा. जे हांव तुमकां सांगतालो न्ही फ्री पार्किंग, एक एंट्रन्स तेवटेन दाखयले तुमकां, दुसरे एंट्रन्स हांगासून आहा पळयात. आयचो व्हिडिओ आमी हांगासर कवर करया. मेळ्या दुसऱ्या व्हिडिओन. पळयत रावा कोंकणी टी व्ही.